मोग करप म्हणजे कितें? तुम्ही प्रत्येक जाणां तुमचो जबाब ह्या प्रश्नाक दितल्यात. आमी जाचो मोग कोत्ता, जावं मनशाचो, जानवरांचो, वस्तूंचो, सृश्टीचो, जाल्यार आमकां कसलो अणभव मेळटा? आमी सदांच ते वस्तूक हाजीर आसा. काजार जाताना हांगसर दावे बोटाक मुदी घालता हांव. कित्याक लागून? ही सदांच आठवण उरच्याक की हांव एकसुरो ना, पूण म्हाका सांगातीन आसा आनी ती आमी दोगांय जाणां एक. आनी मोग कोत्ता तेन्ना आमी ताका इतली हाजीर जाता की ती आनी आमी एक. कशे भाशेन? आत्म्यांत. कित्याक लागून? कित्याक आमी सगळीं जाणां बावतिजमा वरवीं जेजूचे कुडींत मनांत आत्म्यांत ताच्या पुनर्जीवनपणांत भाग घेतलेलो आसा. तर आमी सगळे ताचे कुडीचे सांदे. आनी हाका लागून दुसरो म्हजे सोडशिल्लो पयस न्हय, दुसरो न्हय, दुसरो पळय आनी हांव एकूच जेजू सवे. आनी ताका लागून हांव म्हजे कुडीचो जसो परामर्श करता, जुवार तिचो चाबूंक लागले की ना रोखडेंच म्हजें हातेसां हांव तिजोर वेता. तेच भाशेन कोणाक कितें जालें रोखडेंच म्हाकाय तसलींच भावना येतात आनी हांव ताका पावतां म्हजीच कूड जाल्ली भाशेन. आनी हें स्पश्टपणी आयज जेजून आमकां कळीत केलां. पूण कोणाचो चड अदीक मोग करूंक जाय? देवाचो. देवाक जितली आमी हाजीर जाता तितली आमी एकामेकाक हाजीर जातले हांव. कित्याक आमी न्हय, देव आमचे सगळे एकामेकाचो परामर्श करता. आनी हें पयल्या वाचपान आमी पळयलां. काजारी जिवीत पर्यान ही बायल म्हणटा ही कोण दुसरी ना, ती आनी हांव एकूच भाव भयणी. हे भाशेन आमी एकामेकाक लेखोंक जाय. कित्याक देवान आमकां सगळीं आपली भुरगीं केलेलीं आसा. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक आमकां आमचे वस्तुंगी जायना, देवाचे गोठायन जाता. आमचे वस्तुंगी करीत तर जाल्यार आमी संवसारी वस्तू प्रमाणे आमचें जिवीत सारतलें हांव. आनी ताका लागून आयज आमी पळयत जाल्यार युट्यूबाचेर आनी सगळ्या संवसारांत खूब लैंगिकूच मोग दाखयलेलो आसा. तो आमकां केन्ना धादोशी करचो ना. आमी देवा सवे एकामेकाचो मोग केलो की सगळें बाकीचें मागीर थाऱ्यार पडटा. हे सगळें आमचें सगळें घडच्याक आमी देवा कडेन मागया आनी आमचें जिवीत ताकाच भेटोवया. हे भेटोवणी वरवीं आनी हे परी आमचें जिवीत अदीक देवाक मानता तसलें जातलें आनी आमी शांतीन, उर्बेन आनी बरेपणी आमचें जिवीत सारतलें. सगळीं जाणां हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक अणभवता कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. ताका आमी भितरल्यान आत्म्याच्या पावंड्यार हाजीर जावया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें आत्म्याचेंच. ती एक वस्त न्हय, चिंतना, भावना, चाल, ती फकत आत्म्याच्या पावंड्यारूच आसात. हें सगळें आत्म्याचें आमी जेजूक आत्म्याच्याच पावंड्यार भेटोवया आनी आमी स्वतंत्र जातले हांव. फकत जेजूनच आमकां स्वतंत्र केल्लें आसा. ताच्या रोगतान ताणें आमकां धुवन काडलेलीं आसा आनी काडीत आसा. आनी जितलें आमी ताका भेटयता तातूंतली तो आमकां निवारता आनी आमचें पवित्रपण जें देवान घडून हाडलेलें आसा ताचे उदयाची आनी वरवीं तें आमी अणभवीत रावतले हांव. आनी हे परी एकामेकाचो देवाचो मोग कोत्ता ते परी एक करतले हांव.